गायज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आपसो सगळी बरी आहा म्हणून 2 दीस जाले काय ब्लॉग करूं ना. सो हांवें चिंतलें सकाळ फुडें ब्लॉग करतलें कित्याक आतां हांव गार्डनान भोंवता फूल काडपाक आमगेलें. ऑलरेडी काडली आनी मागीर उगडास येयलो आयज ब्लॉग करतो म्हणलें. कित्याक ब्लॉग करून आसा रावतो काय म्हणल्यार आयज ब्लॉग करतो म्हणलें. सो आयज तुमकां हेअर मास्क काडटलें जो हांव पर्सनली यूजार करतालें आनी मागीर हेअर हांव आयजसून करता तें आनी 1 म्हयन्यान तुमी मागीर हेअर चोयतली. चोय मागीर हेअर हें ना हें कितें म्हणटा तें हेअर फॉल एकू पडटा. अदरवायज इतू पडटालें. सो आतां प्रॉपरली कॅर घेता मागीर केंसांचेर. सो तुमकां अशें कितें होम रेमेडी कितें कॅर करता तें सगळें मागीर मेन चॅनलार येतलें हेअर एंड स्कीन कॅराचेर रिलेटेड टू ब्युटी एंड एवरीथींग. आतां सद्या भायर येयलें फूल काडून. सो कितें कितें जाय तें दाखयता तुमकां. हेल्पिंग मामा विथ पापा ही न्हू एकदम बरी केंसां एकदम बरी. हेगे डिटेल्स कितें बरें का तें तुमकां हांव सगळें हेअर एंड स्कीन कॅराचेर ओके वन गिफ्ट हेअर एंड स्कीन कॅराचेर सांगतलें. हेगे बेनिफिट्स कितें तें प्लस हेजेरूय सांगत तुमकां हें न्हू हेचेर गुगलाचेर मारीत जाल्यार तुमकां सगळे बेनिफीट मेळटले. नाजाल्यार शॅम्पू म्हारगे शॅम्पू बी कितें उजार करता न्हू तेंचे ऑलरेडी तितून भितर आसा घालताय ती. सो आमकां गार्डनान आहाय न्हू आमगेल्या. सो कितें यूज करूं कोणें आमगे गार्डनानू आसता हे वस्तू ती आमकां खबर आसना आनी आमी म्हारगे म्हारगे उजार करूं वयता. आनी हितून न्हू हें स्पेशली रेड कलर तूं उजार करीत न्हू जाल्यार तुका लायट रेड कलर शेड येता. आनी हिना पयल्यार तुमी हिना घालताले हिनाच्या पाकिटांत हें फूल आसता. सो तेका लागून आतां मम्मीन आनी रागे धाडल्या मातशी हाड म्हणलें पानां. आनी अशें हितू स्मूथ जालें केंस कॅर घेयना जाल्यार न्हू रफ जालो सारकें. आतां हितू बरें जालें अशें सोडूं कशें दिसता. नॉर्मल हेअर मागेलें डोंट गो दॅट सायड मिस्टू इज दे. सो ओके. आनी म्हाका न्हू खूब जाणां विचारता हें बांदता येतोली हांव खंयच्यान घेत काय म्हणजे नायले तेंगे शॉप आहा पूण एक्झॅक्टली म्हाका तुमकां सांगपाक कोणा खंय तें. पूण तेंगे सेल्स लागता पळय आमगे गोवा कहलो तरी सेल लागता मडगांवां खंय लागताय थिंगा तेंगे स्टॉल्स आसताय. सो तेंका कोणें हांवें घेयलोल्यो ओल्यो व्हेरी कम्फर्टेबल आहाय त्यो. म्हाका आनीक बी घेवपाक जाय वयता तेन्ना तुमकां शेअर करतलें. लास्ट टायम एक ब्लॉगान हांवें शेअर केलोलें. चोयता कशें चल पिलो ओके. आतां पॅक कोत्तान लायता हेज मात्या हांव विकली पयलीं न्हू कामां वयता विकली एक पाटी लायतालें आनी म्हाका सगळीं म्हणटा तुगे तूं केस दाट कशें कितें काड म्हणून. आतां कॅर स्मॉल पिरियडाचे आतां टायमू मेळना जालोलो कांय करपा बीन म्हणून हांवें सोडून दिलोलें. पूण आतां बॅक टू माय रुटीन आनी मागीर मेळ तुमकां ओके. सो गाय देन इज हेल्पिंग मामा टू मेक मामाज हेअर मास्क. All ingredients are from a garden. Yes, hair mask it is. But I put it. Okay. Cut this. No. Okay, you put on mama. Okay, come inside, come. Okay, keep on the table. Keep on your chair. Keep on the chair. Yes, your chair. Okay, thank you so much. Then how with lollipop show? Like this opening. Who gave you that lollipop? I got shopping and something. You went for shopping? Alone you went shopping? Yeah. You went shopping with whom, Ray? Papa this. Papa took you shopping? Put this phone. Okay, have to press it and open. Okay. That's Cecilia later. Matya. हांवें म्हाका लायलें दोगांयकूय केल्लें तें. What's that? No, I'm not washing. That's Mehdi's hair mask. Mask? Yes. Okay. You want? Look. You want? Tell mama. Tell mama. Tell mama. You want to put No. for your hair? No. No? I'm not putting that. You're not putting that? Okay. I'm sitting. Okay. I'm sitting. Okay, sit and watch.
Okay, so he is sitting and watching Sishi. Sishi ते हेअर मास्क घालता, सो हेअर मास्क तुमी चोया मागे हेअर अँड स्कीन चॅनलाचेर. ओके, सो तो बसून चोयत खंय शिशी बाकार हेअर मास्क लायला. तुमकां दाखयलो न्हू कितें हांवें केलें म्हणून, सो हेचेर लायला. ओके, हो तुमकां रेमेडीज मागीर मेन हेअर अँड स्कीन केअर चॅनलार मेळटले. ओके, तो माझ्या हाटी लागला केलं जर गो वॉश युअर फेस मुटा, वॉश युअर हेअर मुटा सारको, आणि केस हात लायल्या ना पुटींग काका ऑन युअर हेअर्स काय मुटा. ओके, आय विल वॉश सा खाटी लागला वॉश करते कर पुरो काक लायल्या मुटा. तुका मागीर मेळटा तुका सांगपाकू दाखोवपाकू कस तापयत तो म्हाका म्हणून. ओके, आयज इवनिंग न्हू स्नॅक केलोलो मसाला उत्तपम. सो तेगी रेसिपी हांवें शूट केल्या आनी ती तुमकडे शेअर करता. म्हणजे पण हिंदी चॅनलाचेर ऑलरेडी हांवें शेअर केलो आहा, मेन चॅनलाचेर हांवें शेअर करूं ना तुमकडे. सो आयच्या व्लॉगाचेर तुमकां ती उत्तपम रेसिपी हांव शेअर करता. सो आतां रेसिपी स्टार्ट करता आनी एंडिंगा मेळटा. ओके, आयज हांव मसाला उत्तपम करता. हे तांदूळ धुवन सुकोवंक जाय पयले, नाजाल्यार धुवनूय तुमच्यान पेस्ट करूंक जाता तेजो. आनी हे कांदे 2 कांदे, कोरिएंडर, कोथमीर, मीठ, मिरसांगो पिठो आनी 2 मिरसांगो आनी हे उदक. म्हाका कोत्ता तेन्ना दाखयता तुमकां. हेजो पयलो हांव पीठ करता, नाजाल्यार तुमच्यान पेस्टूय करूंक जाता. हे आतां हेजो पावडर केला, हेजो तांदळाचो पिठाचो पावडर केलो. आनी आतां हे हितून सगळें कातरून, कांदो कातरून, मिरसांगो कातरून हे सगळें हितून घालता मिक्स करून तुमकां दाखयता. इल्लेशें मीठ उडयला हितून, हेजें पीठ केलं, इल्लें मीठ उडयला हितून, मिरसांगो पिठो उडयता इल्लो हितून, मीठ घालता, मिरसांगो आनी कांदो बारीक कातरलो, मोठो कातरलो न्हू. कांदो घालता हितून, उदक घालता हितून, उदक घालता हितून. हितून आता तेल घालना, इसको मिलाया देखो पानी. बाहेर घातला हे मातशें सांगता. डॅडीन कितें केला सांजचे चायेक उत्तपम, तो सांगतलो कितें तें. हो मसाला उत्तपम केला आहे, एकदम सॉफ्ट आहे. भुरग्यांक टिफिनाक एकदम बरें. इवनिंग स्नॅकूय करूंक जाता, मॉर्निंग टायम ब्रेकफास्टाकूय करूंक जाता, इवनिंगूय करूंक जाता. तुमी घरा कडेन करात, टेस्ट करात, सरप्रायज करूंक विसरना. थँक्यू. सो गायज तुम्ही रेसिपी चोयल्या आसतली. होप्स तुमकां रेसिपी आनी मागीर डेली ब्लॉग बरो दिसलो म्हणून. आनी हेअर मास्काचो ब्लॉग अजून येवंक ना मागीर हेअर अँड स्कीन चॅनलाचेर. हाल्या ना परवा नाजाल्यार एरवा येतलो. सो अजुनूय कोणें सबस्क्रायब करून ना जाल्यार प्लीज म्हाजे हेअर अँड स्कीन केअर कोंकणी चॅनल हा गोवन ब्लॉगर. सो थिंगा तुमी वचून चोवपा जाता. थिंगसून चोये त्या चॅनलार म्हाजे हेअर अँड स्कीन रिलेटेड कल्चर सगळे हा रेग्युलर ब्लॉग्स येताय. तशें मागीर आनी एक चॅनल हा लेट्स डू एम्ब्रॉयडरी म्हणून. सो तेगेर एम्ब्रॉयडरीचे विडियोज चड आहाय. आनी आतां हांवें वुलाचो टावलाचो एक कोता, वुलाचो एक कोता, एम्ब्रॉयडरी कोता, टावल कोता एक सायबिणी. सो तेजे लागून हांवें वुलाचें स्टार्ट केलें. सो नाजाल्यार एम्ब्रॉयडरी हांव पयलीं कंप्लीट करतलें आनी मागीर एम्ब्रॉयडरी म्हणजे वूल वर्क सगळें त्याडा. सो तेजेर कोणें चोवना जाल्यार थिंग वचून थिंगाय चोया. आनी बाबागे चॅनल तुमी जाणा न्हू, बाबागे क्लिपिंग्स येताय बाबागे चॅनलाचेर. ओके, आनी थँक्यू सगळ्यांक. आनी 2 दीस तुमी चोयलें न्हू, हे दिसान हांवें कालूच्या व्लॉगार हांवें हांव हालें सो रेसिपी घालता. पूण म्हाका कमेंट दिसता कशें हा, कितें हालें बोंद ना, कितें कात तें
म्हाजे फेसारू कोटोले हांव बरें ना कोटो तुमक दोळ्यांचेर कोटो आसतले सो तेका लागून कांय हें करूं ना हाडूं ना व्लॉग ओके पण आतां येतोले थोडे तरी घालतले क्लिपिंग्स ओके म्हागेले बाबा ओके आनी आजुनूय कोणें सबस्क्रायब करूं सबस्क्रायब करा आनी सबस्क्रायब केला ती प्लीज चोय आय म्हागेले चोय सबस्क्रायबर खूब आय पूण चोय नाय कित्याक खबर ना आनी रेसिपीज बी कोली जाय जाल्यार कमेंट सेक्शनान सांगा आतां क्रिसमसाच्यो रेसिपीज तुमकां येतोल्यो पडटलो येतोल्यो तुमकां क्रिसमसाच्यो रेसिपीज ओके आमगे स्वीट्स गोवन स्वीट्सा रेसिपीज येतोल्यो मेळची मागीर नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज.